बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हाका लागीं मगला बापा पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्तां दिता, महिमान दिता, दिनवासता ह्या वेळा पुतात. तुझे आमी उपकार मानता. सगळे गुण जेजूक दिल्यात ते आमकां फाव केल्यात न्ही बापा. तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेळार एकठांयलेले आसात. तुझे उतर आयकूंक आमकां आपयलेले आसात. आमी तुका आर्तां दिता. ह्या वेळार घरचें कितें आसा तें सोडून आमी हांगा एकठांय जाले तुझें उतर आयकूंक. बापा हें सगळें तूं आमचें करतात. हें सगळें तूं आमकां दाखोवंक सोदता. हें जिवीत नवें करता. त्या जिवितांत उजवाड दाखयता. तुझ्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत बदलता. तुझे उतरा भायर आमचेर काळोख आनी ह्या काळोखान आमी जियेले. पूण आतां तुजो आवाज आयकून आमच्या जिवितांत आमकां उजवाड दिसना. हाका बापा महिमा तुका. हो पवित्र आत्मो आमकां फावो केलेले आसात. आमी तुका दिनवासता. ह्या वेळार आयच्या दिसा तुझे उतर आमकां दितली आमची भयणी फ्लाविया पासत आमी तुका आर्तां दिता. ह्या वेळार तोंड उगडून आपलें तोंड उगडून ती उलयता तें तिचें न्हय पूण तुजें उतर. जें कितें त्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें तूं आमकां सांगूंक सोदता बापा. आर्तां तुका महिमा तुका. हें सगळें सेशन आमी तुजे आदीन करता. आमचे लागीं उलय. तुजो आवाज आयकूंक आमकां शिकय. आनी पवित्र आत्म्याच्या आवाजान आमकां सोत उक्ताबें कर. आनी जें कितें आमी शिकता तें आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आमकां तुजो आदार दी. हें मागणें करता आमी जेजू तुज्या पुताचे नांवी आमेन आमेन आमेन. Amen. Jesu कारकं. Praise God. जेजू कारगां प्रेज गॉड. हॅलो. बरी हाय सगळी. Oi. प्रेज गॉड. होय. टेस्टिमनी हाय. तुगे तोंड दाखय सिस्टर. हैं? Isti porta sister. आता येयली. हे टेस्टिमनी हाय कितें? प्रेज गॉड बघूया हाय टेस्टिमनी. आमगेलो हिंगा फर्स्ट रिट्रीट काबार जाला. कळ्ळें? पूण पवित्र आत्मो इतुलो अमेझिंग, इतुलो वंडरफुल जातो. आमी कितकोन कॉमेंट केले आनी कितकोन खबर जालें आमकां खबर ना. एक इगोर कळ्ळें. सगळे आमगे सेशनां इगोर्ची जाली. एक हॉल बूक करपा पासून पडलें ना आमकां. आनी पवित्र आत्म्यान सगळें काम आपणा आदीन घेवन तें काम केलें आमगेलें. आनी कितू लोकां हिलींग, कितू लोकां तें उतर मेळ्ळें, कितू लोकां बरेंपण मेळ्ळें तेगेलें यू नो. आनी सारकें बरें टायम टू टायम परफेक्ट. एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड. आनी म्हाका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां मुगे जाली. पयलें मातशें सोंपें जालें. हांव मुको जायना हे पाटी हांवें पयलें सांगिल्लें सगळ्यांक.
उलयलें तोंड रिएक्ट जालें मुको जायना मुगे सगलें आहा बोल्लोलें करपाक सो I can't do this हांव सांगता ब्रदर जॉन्सनाक मुको जायना हें सगलें म्हणलें सगळें काबार केलें मागीर कोवीड जावन म्हाका कितें म्हणलें तुगे कितें तुगे कितें कोत्ता सो स्लोली पयलीं हांवें म्हणलें बरें ताका ब्रदराक तेंगे रावूं दी हांवें सगळो अरेंजमेंट बी केलो पूण मागीर आनी मातशें हें जाता म्हणल्यार सगळें मुगे अरेंजमेंट कोत्ता वता बरें ताका रुमा रावूं दी ताका हें कोन्न दी सगलें ऑटोमॅटिकली एवरीथींग वर्क द वे होली स्पिरीट वॉन्ट्स कांय म्हजें प्रेशर ना फकत ड्रायव्हिंग करपाचें मुगे काम सो जेवण घालपाचें एवरीथींग वॉज सो ब्युटिफूल फायनली ही स्टेज एट माय प्लेस कित्याक कन्विनियन्स जाता आमकां म्हाका आनी दुसऱ्याक वचपा नासलें So everything was so I was telling him, this is what it is. पहिले मुगे reaction जालें हांव मुको जायना म्हण पयलें but then when I surrendered to him हांवें मुगे सॉल्व काडलें आनी ताका दिलें प्रॉब्लम तेणें सगलें केलें देवागे उतर दुसऱ्या मेळ्ळें सो देवागे गूण कितें दिवपा जाय आसलोलें ते दुसऱ्या मेळ्ळें कळ्ळें आनी आमगे टीम फॉर्म जाली हिंगा बरें खूंय गेलें तूं येता बरें तूं यो नेक्स्ट टायम आमी हें करुया सो गॅदर जालीं आपुणूय सेशन चोवपा येयलो फुडें आनी स्पेशली यंगस्टर्स भुरगीं हें कोन्न येता बरें नेक्स्ट टायम यू कम वील डू दीस सो सगलें आनी मागीर कोण हें करुया दुसरे पाटी आमी हे भाशेन करुया इट वॉज रियली ब्युटिफूल सो अमेझींग बरें सगलें बरें जालें एवरीथींग देर वॉज नथींग आज ब्रदर तें कॉल केलो तो आपण एडलेट पावल म्हूण And I said, the blessings are flowing from Perth. You have taken the blessings. Nothing, no negative feeling at all. Everything was beautiful. And he taught us how to speak to the unseen. आमी कितें दिसती पडटें उलयताय सो उगले पाटी दुसरे पाटी तूं मुगे टिचींग रेडी जालें जाल्यार आय वील टेल यू दिसती पडना तें उतर उलय कळ्ळें आतां जायत म्हाका दूख जाता पांयान सगळें दूख जाता हें जाता पूण दूख जायना जात ते भाशेन उलोवपाचें सो वेरी नायस द होल 7 days एकूच टॉपिकाच उलयलें आमी बट इट वॉज जस्ट ऑसम आनी पवित्र आत्मा सारकें एवरीथींग बरें भाशेन सो आर्कांत देवागे आमी जेजू कितें ओय म्हणटाय ते जाणा तो आपूण आदीन घेता आनी तो म्हणटा तुगे तेचो कामो तूं कितें कोत्ता चल हांव आहा तुजे बरोबर चल म्हजे बरोबर यो So that's what he did. Praise God. Thank you, Jesus. Sister, thanks anointing आता सगळी गोंयची गोरजेची देवूय आता. All the churches of Goa, we received the truth, and the JCLM teams are working in all the churches of Goa. No, सगळ्या तेंच बाय हिंग पासून आमचो म्हणजे पाद्रींनी आतां प्रॉब्लम मागीर हांव एक न्ही तांकां थँक्यू म्हणपाक सो ते म्हाका म्हणपा लागले हें कितें सो हांव मुगे सांगप हे भाशेन तांकां थँक्यू आमकां देर उगडलें तुवें देवागे उतरार देर उगडलें ओके देवागे उतराचेर मागीर तो आसताय म्हणजे आमी आनी देर खंयचे मागीर हांव तांकां सांगता वेन आय स्पोर्ट पिक्चर्स ते म्हाका अशें करून चोयताय मागीर हें कितें सो मागीर हांवें म्हणलें जरी तुमकां देवान इगोर्जी दवरलें न्ही आमी तुमकां परमिशन मागपाक जाय आमगे इगोर्ज आमगे घर आमगे देवागे घर तें पण आमी येवन तुमकां परमिशन मागपाक जाय आनी एक फावट कितें जाता तुमकां दिसता तें आपणाक हें घर म्हण तुमी ना म्हणटाय आमकां मागीर तुवें कितें केलें हितून लोकां बेसांव घालपाचें बंद केलें हांवें एकलें फादर बरो म्हाका उलयता तेदोन ताकाय सांगिल्लें तुवें तर आज देर उगड नासलेलें न्ही तेंचें देर बंद जाता आसलेलें तितून लोक हिंगा ताका देवा उतर मेळपा नासलेलें आनी मागीर तो म्हणपा लागलो म्हाका समजलो ना तुवें कितें सांगिल्लें हांवें म्हणलें बरें हांव सांगता हे भाशेन कित्याक तूं आमी इगोर्जी आसाय युअर वर्क रियली हार्ड पाद्री जायत काम कोत्ताय म्हणलें आनी आमी आमचे वरवीं देव काम कोत्ता म्हणलें आमचे भितरूय देव काम कोत्ता पण आमकांय तें उतर खूंय जाल्यार घालपाक जाय न्ही आमी कितें करपाचें म्हळ्यार हिजाल ताका आमी कितें करपाचें तो म्हणपा लागलो यू आर रायट पण हांवें म्हणलें आतां तूं तर तें देर बंद करता हांवें कितें करपाचें सो या दॅट इज रायट म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें बट प्रेज गॉड एंड आय रियली थँक यू फॉर यू ओपन द डोर्स आनी मागीर हांव मागीर दुसरे पाटी जाता नेक्स्ट टायम ऑल्सो वील कम इन अनदर इयर जालें नेक्स्ट टायम ऑल्सो बूक करून
So like that it is. Praise Like that God. it is. In Goa also like that. So we must only pray. We must Yes. speak the unseen. Yes. Oh, God can do all things. And especially when Praise it comes God. to His word, He can do everything. Praise Amen. Praise God. Praise God. Praise God. मागे कितें जालें मोदें म्हाका हें म्हगे भुरगीं म्हाका मेळ्ळो नाय म्हण म्हाकलें whole 7 days I didn't see and now Holy Spirit म्हणटा how will I stay without them दाखले येताय आनी कितें तें in between after the third day तो येयलो both of them came and I said thank you Holy Spirit even that wish you granted even that wish I could hug them and just so amazing. God is so good. So good. So that's what I'm telling you. कित्या म्हणटा जोरी आमी वय म्हणले so सगळें करता rest everything is unto him. Amen. Praise God. So that's good. So आमी हिंगा हाय ती coincidence न्ही हिंगा आमकां आपयन हाडलें तो आमकां हात दिता तो म्हणटा यो जोनिना येयले हांय बी नाका हांव उलयता पडे मुगे खबर आयकता फ्लावियागे आवाज आयकता पूण मुगे उतर आयकता आवाज फ्लावियालो बस उतर मुगेलें सो कितू बरें करता आमगे जिवितांत. Praise God. Amen. Praise God. Holy Spirit. ओके आनी कोण आहा कोण आहा म्हाका व्हिडिओची आपयताय ती हांव पूण येनाय मुगो ती व्हिडिओची Praise God. तू सारखीच decent सारखी up to date वस्त सारखी चोवपाक दिसता. Praise God. 15 दिसान कोण येयला एका झुमाचेरी आमी सगळ्यांनी कोण तरी एकमेकांचे तोंड चोयली मगो न्यू फातिमा 8 दिसांनी. Praise God. Thank चल you. कोण Jesus. जायच testimony म्हणलो हाडको ते मनशाक फातिमा चोवपाचें आ testimonies. Yeah, Fatima was. Fatima was testimony God's priceless precious child. आयज हांवें पवित्र आत्म्या सांगलें पवित्र आत्म्या हांव म्हणलें आयज घरा हा 2 दीस घरा हा तूं कोणूय जर तुगे मनशां धाड तुगे उतर दिवपाक तुज्या हातीन हांव घालता तर म्हाका कोणी फोन केलो तुका अमकी एकली मनीस फोन करतली हांव म्हणलें आनी तेण मुगेलो फोन नंबर घेयलो खंय बिश्टी ऑर्डर करपाक खबर घेवपाक तूं केशें हा हांव केशें हा करपून तेची मन पूण तितूंतल्यान तिका मातशी खबर मेळली की हांव मातशें कितें तरी देवाचें उतर जाणी अशें म्हणून बायबल तर तेण म्हाका फोन केले उपरांत आमी उलोयली उपरांत हांवें ती म्हणूंक लागली तूं देवाचें उतर आमी कितें जालें तुका देवाचें उतर म्हणलें 7 जॉन 8:32 कितें सांगता तेजेर म्हणलें आमचें जिवीत बांदलोलें हा 7 आमी कितें मिसाकू गेली आनी आमी तेरसू गेले म्हण आमी देवपण म्हण कोत्ताय म्हणून ना म्हणलें तें दॅट इज ऑल ट्रेडिशन मागीर पवित्र आत्मो ती कळ्यान उलोवपाक लागलो स्वता कितें मागीर ती अशी बोलली हांवें म्हणूंक लागली आपणाक व्हडली एनिमिटी हा आनी ती माद्र जावन आहा ती भोयण तेन फोन केलो ती आनी आपणा म्हणला सामकी हर्ट फिलींग आहा आनी आपूण कोणा बुक्सूपा सोदना म्हणून मागीर ना म्हण सांगलें देवान आमकां पयरूच वाचपाक दिलें म्हणलें मनशांनी 70 पावट 7 बुक्सूंक जाय म्हणून ओय म्हणूंक लागली मागीर पवित्र आत्मा ती कडेन उलयलो आनी मागीर हांवें देवाच्या उतराची समजोणी तिका दिली मागीर हांवें म्हणलें तुका हांव थोडे प्रेयर्स धाडटा तूं ते वाच आनी आयक म्हणलें थोडेशे व्हिडिओ धाडटा ते घे आनी आयकोत राव म्हण सांगलें आनी मागीर तिचेर हांवें प्रे केले उपरांत तिका इतलें बरें दिसलें आनी तिका जोर येतालो तो जोर ती म्हणूंक लागली आपणाचो प्रे केल्या उपरांत सांजचो परत तेन मेसेज केली आमी एकदम बरी हा आपूण आतां आपणा जिवा पासून बरी दिसली म्हणून because she realized that the mistake that she had in her
heart of unforgiveness. मागीर ती खुशाल जाली आनी भाशेन पवित्र आत्म्यान फोनांतल्यान आपले मनशां धाडले आनी ताका पवित्र आत्म्या कितें तें ओळख मेळली. आर्गां जेसू. God, thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise Jesus. जेजू तू कारगम. सांगत म्हण म्हाकाय उगडास येयलो जोनीना जाणो. एक दीस हांवें रिट्रीटा बेश्टी हाडस आयली बट आय डिडंट वॉन्ट टू गो देर. कितें जालें ही आतां आमगे इगोज सोडली आनी दुसरी इगोजीन जॉयन जाली. कळ्ळें थोडे लोक आनी थिंग वचून मागीर कितें करता आनी इगोज सो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन रायट. थिंग गेली आनी मागीर आमगे इगोजी खबर उलोवपा लागली थिंगा म्हणजे ही इगोज ती इगोज म्हण. सो हांवें म्हणलें हिंग आमी ताका लागून येयलो ना न्ही आमी हिंग येयलाय म्हणलें देवागे उतर उलयता. कळ्ळें सो आय डिडंट लायक इट. सो हांवें ब्रदर म्हणलें हांव दुसऱ्या दिसा येयना आनी हांवें अरेंज केलें ताका कोणा मारपा वचपाक हांव येयना. सो चोय आतां हांव मातशें आडसां एश कोत्ता वचपा नाका म्हूण. ही वॉज फायन वीथ इट बिकॉज ही स्पीक ही नोज हिज काम. सो तो उलयलो हांव रावलें घरा हा मोटरा पेट्रोल घातो म्हूण हांव पंपाचेर पेट्रोल स्टेशनाचेर. सो चेडूं आसलोलें धाकलें म्हणजे शील बी इन हर 20s. चोय आतां पवित्र आत्मा कसो. सो हांव थिंग जालें हांवें म्हणलें हॅलो हाव यू आनी लायक मे बी आय स्मायल आय डोंट नो. हॅलो हाव यू टुडे हावज युअर डे कितें म्हणलें. सो शी पळोवपा लागलें म्हाका. हांवें म्हणलें वाय यू लुकींग एट मी लायक दॅट. सो शी सेड नो इट इज द वे यू सेड इट म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें लूक यू आर व्हेरी प्रेशियस टू गॉड you know and God loves you so much. So she stood there and she started crying. बरी अशें करून दूख पडपा लागलें तेगेलें. हांवें म्हणलें why you crying. No I just I don't know why म्हणपा लागलें. And maybe she was because she's young ती anxiety जाता. सो तें म्हणपा लागलें आपूण नेन म्हणपा लागलें तूं आयज हिंग कित्या येयली म्हूण. हांवें म्हणलें हांव येयना म्हणलें हिंग कित्या येयली म्हूण पूण हांव खंय वयता जाल्यार म्हणलें before me the blessings go. I am blessed to be a blessing. So she started crying and she started actually crying. And I was like, are you okay, my darling? Are you okay? And she said, I don't want to tell you anything. And God sent you here. God sent you here. And I was like, look, listen, whatever you go through, it's nothing for God. God can do impossible things possible. So why do you have to cry? And I'm again Sadanti Bachin. You are a princess. You are not ordinary. And you are a champion. You are not a loser. So she couldn't understand how I was talking like this. So I was like, so give me your number. I think you come out to just share. Even we can't share our patient's number. So I was like, give me your number. She said, so she didn't give. So I said, this is my number. So I gave her my number. Jale, take this jalo. Amako number this porta. Now she's calling me from the work, from her work. How much on kidding because they provided that. So I didn't answer. Next day at about 9 o'clock she calls me. I called her phone and I said, who is this? Oh, ma'am, you gave me your number. I'm like, who are you? And then my Sankalaval Maka and this one. Temadpalale to Nano, Semoge this big conjunct. Took idea pasuna mudpalavane upon what I was going through. And I forced myself to work. And I buy a person if I have given my joy to you, the next customer comes, you share that joy with that customer. So I guess to get joy card and it's actually money. So you blessed me so much after you left. That smile didn't go out of my face. I was smiling all the time. So it really touched me when brother got back. I told him, I said, see, this Holy Spirit is so amazing. I was a bit lazy. I didn't want to come with you. But the thing was, look, God used me another way. So Sebastian, we never know with that word what we do. It's amge old cell phone na. Different जाता आमगे ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आनी दुसऱ्या फकत आमचे भितर हातो दिसची पडटा आमची वरवीं आमचे भितर हातो दिसची पडटा and really touched me and she actually was very
please. I don't know what she was going through. I mean, why are you calling from your work? You call me from your mobile, but she just didn't want to give me her mobile number. That's okay. So, Mark Jone na sangat manugula keलं. So every one of us has a purpose. Every one of us have something to give. And we can't hold it inside. We just have to give it away. ते भशेन आमकां देवान रोखलें. आनी आमची भितर कितें जाय तें भितर दवरप ना तें दिवपाचें. आनी दीस चिंतलें तें बसता. Praise God. Thank you, Jesus. Sorry. फातिमा तूं आहा बाय? ना. आनी कोण आहा? हॅलो. आनी कोण ना टेस्टिमनी सांगपाकू? आमगे पप्पाचे आयज ओगे आहाशे. मुगे टेस्टिमनी हांव देवा अर्ग दिता आज तू येईल देखून. तू दिसानी Praise God. किती आशेल गे तू तू येईल उठरे मग खुशाल काय लू आनी तूं येल म्हणटी आमकां घालता. दोन सोमणी जाली एक बारे हाय बाय देखू ना दोन सोमन वयची. Because only Eko one week. suman. Eko suman. Praise God. Yes. Oy. लास्ट वेनेसडे आणि त्याच्या पहिली वेनेसडे नाहलो ती Ah, ताज्या पयली वेनेसडे ही केम न्हू? या मागीर I दोन don't know. सोम Yeah, I जाली think नाही last Wednesday. Yeah, praise God. So I praise God that you are back and I love you. Thank Miss you, Jesus. I love you too, and I miss you too. Praise Jesus. आणि कोण आहा? Recap करूया? Oy, recap करूया नाल्या sister. Praise God. Praise God. I'll start. Yeah. Thank you, Jesus. Go ahead, Nettie. Yeah, praise Jesus. गेल्या बुधवाराक बोईन फातिमान शिंकवण दिल्ली. उत्पत्तीच्या 26 चॅप्टर. दुकोलाच्या वेळा कालार देवाच्या उतराचे बी वोंपीत रावया. आदी अब्रामाच्या कालार दुकोर पडलोलो तसोच दुकोल आतां त्या देशान पडटा. आयजाक जेरारान अभिमेलेक राजा कडेन वयता. जेरार म्हणलोलो एक गांव आसता. आतां त्या देशान दुकोर पडलो. तर आमच्याय लायफांत दुकोल येयलो जाल्यार आमी कितें करतात? आमी आबालार जातात वो पॅनीक जातात. आमी भियेतात. दुसऱ्यांच्यो खबरो आयकून आनी भियेतात. आतां कितले सुवातांनी लोकांची कामां वेतात, तांकां कामांची काडटात आनी आमी चिंतात आमची बी कंपनी बंद जातली काय? आमच्या जिवितांत गोंयां बरें चलना जाल्यार आमी दुसरे कडेन वचूंक सोदतात. बरें काम मेळोंक, बरे पयशे एकठांय करूंक, फॅमिलीक सपोर्ट करूंक. तेन्ना आयजेकाक खबर मेवली दुकोल पडलो म्हूण. तेन्ना ताणें बी चिंतलें की आपूण दुसऱ्या बऱ्या जाग्यार वयतलो म्हूण. जायते लोकांच्या जिवितांत दुकोल आसताच. जेवणा खाणाची पयशा वाटेन आसता. कोणाक घरांत सुसेग आसना. कामाचेर और ऑफिसांत आसता. कोणाक न्हेसोंक आसना. कोणाक रावपाक घर ना. कोणाक दुयेंस पिडा लागलोली आसता. जायते जाणांक दुसरे तरेचे दुकोल आसतात. आनी जेन्ना हो दुकोल आमचेर येता, प्रॉब्लेम्स येतात, तेन्ना आमी भियेतात. आमकां दिसता ह्या टायमार आमी कितें करतलीं, कोणाशी वेतलीं. आयजाकाक अशीं चिंतनां येतात की हांवूय दुसऱ्या जाग्यार वयतलों. पूण त्याच वेळार सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडटा आनी सांगता तूं इजिप्त देशांत वचो नाका, पूण तूं ह्याच देशांत राव. हांव तुज्या सांगाता आसतलों आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलों. सगलो देश तुका आनी तुजे संस्थीक दितलो. हो सोपूत ताका दिता.
तुझे बापायक देवान एब्राहमा कडेन करार केलोलो आसता, हांव तो पाळटलो आनी सदांच तो करार उगडास दवरता आनी देव आमचे बरोबर आसताच. एब्राहमाक ताणें सांगलोलें, नखेत्रां इतले सोंसोत वाडयतलो. एब्राहमान देवाच्या उतराक मान दिलो आनी तो देवाचो एक इश्ट कसो आसलो, कित्याक तो देवाच्या दोळ्या मुखार प्रमाणीक रायटियस आसलो. तो सदांच भावार्थान उबो रावलो. एब्राहमान आमकां एक व्हड नमुनो कसो जालो. एब्राहमाक 75 वर्सांची पिरायेर भासावणी दिल्ली. आमी जाल्यार रोकडींच रडटा आसलीं, कित्याक इतलीं वर्सां रावंक, पूण तो तीर भावार्थान रावलो, कित्याक ताका खबर आसली की जाणें आपणाक सोपूत हो प्रॉमिस दिला तो सगळें करूंक शकता. तो त्या उतराचेर तीर उबो रावता. आमी केन्ना केन्ना हालतात आनी दोलतात. आतां बांय मारली, आतां उदक येवंक जाय अशें आमकां दिसता. पूण देव आमकां त्या सिट्युएशनांतली और ते परिस्थितींतली लू करून व्हरता आनी त्या एक स्टेपाचेर आमी शिकता. आमच्या दुखांत आमी लोबदोन आसता, पूण आनी आमी विसरता, पूण देव सदांच विश्वासी. एब्राहमान सगळे देवाचे नेम आनी कायदे पाळले. तेन्ना आयझॅक जेरारांत वस्ती करून रावता. तो त्या गांवांतलो भायर सरोना, देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता आनी चिंतता, ना, हांगा सगळें बरें जातलें, कित्याक देव ताका वाचयता. देवचार ताच्या मोतीन घालता आसतलो की तूं दुसरे कडेन वच, पूण तो देवाचेर विश्वास दवरता. ताका खबर आसली की देवाचो प्लान ताका जैत दितलोच म्हूण. आमी जेन्ना देवाचें उतर पाळटात, ओबे करतात, तेन्ना तो आमकां उबारता, नाजाल्यार आमी थिंगाच उरतात. कसलोच दुकोल येयलो जाल्यार देवाचें उतर हो प्रॉमिस घेवन ते आमच्या जिवितांत अप्लाय करूंक जाय. कसलें सिट्युएशन तें कसलेंय जावं, पूण उतर आमकां आसताच. हिलिंगाक पेकोवणीक 1 Peter 2:24 आनी बॉला खातीर फिलिपियन्स 4:13 पयशा वाटेन फिलिपियन्स 4:19. सगळे परिस्थितींनी देवाचें उतर आसाच. आमी तें आपणायलें जाल्यार तें जाल्ले बगर रावना. देवाचें उतर केन्नाच फेल जायना आनी ताचो मोगूय आमकां केन्ना उणो जायना. उपरांत आयझॅक ते देसान भोंवता आनी ताका त्याच वर्सा 100 पीक मेळटा आनी सर्वेस्पर ताका आशिर्वादीत करता. तो गिरेस्त जावंक लागता आनी ताची उदरगत जाता आनी शेकी तो व्हड श्रीमंत जावंक पावता. तो चाकर चाकरांचो धोनी जाल्लो. आतां आमच्या गोंयांत उदक ना आनी शेतांत जमीन सारकी सुकी जाल्यार डेजर्ट अशें जालें जाल्यार आमी कितें करूंक शकतात? ना, एक शेतकामती फार्मर देखून जाल्यार तो म्हणटलो उदक ना, जमीन फोडून वालोर ना, कित्याक जमीन सुकी आनी निबर जाल्या. आपणें बी घातलें जाल्यार बी पेड्यार जातलें अशें ताका दिसता आनी तो ती वेस्ट करूंक सोदचो ना. आपणाचो वेळ ओगडावपाचो ना, कित्याक पीक कांय मेळचें ना. पूण आमचो देव म्हणटा, आयझाया 55:9, म्हजीं चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. आयजाक देवान सांगलां ते पोरी बींग घालता, जेरारान भावार्थान एक्शन घेता, देवाच्या उतराचेर उबो रावता आनी सोत मानता. जोरी दुकोल येयलोलो आसता, पूण तो एक्सपेक्ट करता की आपणाक पीक खूब मेळटलें म्हूण. तो गिरेस्त जावंक लागलो तेन्ना फिलिस्कारांक ताची नोसाय जाली. देवाचो फावोर ताचेर आसता. आमी केन्नाच
देवाच्या उतराचेर आलोंक तलोंक फावना, दुबाव दवरूंक फावना, दोयऱ्याच्या लारा भाशेन. तेन्ना देव आमच्या जिवितान काम करूंक शकता. आमच्या जिवितान आमकां दिसता की आमकां कोणाचोच आदार ना, कोण आमकां समजून घेयना, पूण आमी देवाच्या उतराचेर उबी रावन पावल मारलें जाल्यार आमकां देव 100 पीक दितलो आनी देव आमकां बेसावांनी आनी आशिर्वादीत करतलो. आमी भावार्थान उबी रावंक जाय. तूं तेर रोजार करीत रावता, मिसाक वेता, फुलां घालता, सगळें करता, पूण तुका भावार्थ ना जाल्यार तें देवाक मानवलेलें जायना. आमी देव आसा म्हूण सोतमानूंक जाय आनी देवाक सोदीत रावलो तशें तो आमकां इनाम दिता. बोइन फातिमान उपयोदोक्ष 11:4 ह्या वळीन सांगलां की जो कोण वाऱ्याचो अदमास घेत रावता तो कांयच रोवचो ना, आनी जो कुपांचेर नदर लावन रावता तो कांयच लुंवचो ना. आमी आमच्या जिवितान कुपांचेर वो वाऱ्याचेर ध्यान दिवंक फावना, कित्याक जशें वारें खंयच्यान सुट्टा तें आमी एक वस्तुरेच्या कुसव्यांत गोर्ब कसो वाडटा तें तुका समजना. तेच भाशेन संवसाराच्या रोचनार देवाचो वावर आमकांय समजना. तुका जैत ओ विक्ट्री मेळटलीच. देवाचें चिंतना मनशा भाशेन न्हय, देवाचें उतर आमकां जैत दितलें म्हूण आमी खात्री दवरूंक गरज. कितलो व्हडलो दोंगर देखून आमचे फुडें आसत तें देवाच्या उतराचेर कोसलोन वेतलें. हें आमी उगडास धरूया की देवाचें उतर बोलिश्ट आनी दोनूय वाटांनी पाजलोलें तलवारी सारकें. आनी आमी देवाचें बीं वोपीत रावया दुकोलाच्या काळार. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesuk. Wow. Jesu karga. Praise God. Praise God. God. Neti. हांव आसूं ना होर म्हणल्यार बरे भाशेन उतरान उतर सगळें बारीक सारीक एकठांय करून everything you put together and that teaching was so beautiful. Fatima, well done. Yes. Nice. And Holy Spirit, He spoke. Yes. Yes, praise Jesus. That's right. And सगळे पाठ पवित्र आत्मा तेंच करता ताका. Yes. Because see, that shows she's not ordinary. She's uncommon, unique. ताजे असो कोण ना. Praise Jesus. Praise Jesus. Argan Jesus. Fatima, Hoy, Jesu karga. उलय ना ते आता. Praise God. Thank you. ऐकत ना तुमगेले. Praise Jesus. Fatima was home. Yeah, आणि बेगीन करपा जाय तुवें फातिमा जाणो. The more you speak, the world is blessed. Praise God. Praise God. Thank you, Nati. Well done. Great job. Yeah. Thank you, Holy Spirit. God, yes. Thank you, Sister, sister. how was my teaching on Wednesday? That's what, no, you heard the recap, right? Yeah. She did the full Thank you. teaching. She covered it so Boy. well. Yeah, covered Yeah. everything, sister. Praise God. Everything. Yeah. Beautiful teaching. It was awesome. Praise Yes. Jesus. You I have a just tongue took of a it with me. preacher. Yes. Yeah, Amen. Wonderful. Praise Just Jesus. did it. wonderful. Praise God. This Tuesday, who's preach teacher sharing? You want to share? You come. Yeah, I want to share. I told you, no, I have an English. आयु उलया. आता आमगे Okay. हें करूया. Oy. Okay. चल, होला दिया. Jesu karga. जेजू कारका. Praise God. व्हिडिओ गायना गो? ना सिस्टर या लॅपटॉपाचे पयला हांव मोबायलाचेर जाल्लें बट परतून लॉग आउट जातालें. सो नाव आय हॅव कम Okay, ऑन दिस praise God. लॅपटॉप आनी हेजे कॅमेरा ना. Okay. ओके. Okay. No worries. आयज जो विशय हांवें घेयला वो एज युजल हांव केन्नाय कितें शेअर करूं सोदीत जाल्यार हांव
कितें हांव मेडिटेट कोत्ता त्या दिसांनी, कितें हांव इम्प्रूव करून सोदिता म्हगे जिवितांत, तोच पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकोय म्हूण सांगता. सो तें हांव शेअर कोरपा ट्राय कोत्ता. ऑफकोर्स होली पवित्र आत्मा कोत्तलो म्हाका शिकोयता तो, आनी तितलें गोळे तुमकांय कितें मेळत शिकपाक, बिकॉज पवित्र आत्मा शिकोयत तें गरजेचें सगळें आमकां. सो सिस्टर फातिमा, तूं शेअर कोत्ता हय स्क्रीन? हय हय कित घालपाचें? मातेव 7 always 7. हांवें केन्नाय ट्राय करूं ना हेजेर टू वर्क ऑन दीस, बट आतां हांव सिरियसली आय एम रिफ्लेक्टिंग हेजेर नियाळ कोत्ता हांव हे शिकोवणेचेर जी जेजून आमकां दिल्या हे उतरांत. जेजू कारगा वाचून स्टार्ट करुया सिस्टर. ओके सॉरी. मातेव 7 Okay. वाचून. आनी तेज टॉपिक आहा वयरी हेडिंग आहा सिस्टर? हय हेजेर दिसपडना मिस्टर. ओके. आतां दिसता? वय वय दुसऱ्यांची नीत करप. हय वाचू? वय आनी कोण वय, वय. वाचिता? प्लीज गॉड. वय कोणा दुसऱ्यां जाय जाल्यार वाचूंक. वय ओके सिस्टर तुमच वाच. ओके. देव तुमची नीत कोरिना जावच्याक तुमी दुसऱ्यांची नीत कोरिनाकात. कित्याक तुमी नीत कोरशात तेच तोरेन तो तुमची नीत कोरतलो, आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडोना? तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या पेल्याक तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाता? आरे दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. ओके सिस्टर. या प्लीज गॉड. जेजू कारगा. जेजू कारगा. आतां जे सिस्टर फातिमान वाचिलें आनी तेज वयर आमी टायटल विशय वाचूंक मेळटा, आमकां दिश्टी पडटा. मागीर टॉपीक तरी आमकां कळ्ळें कितें ब्रीफ कितें आहा तें हेज विशय कितें तो कोण सांगों जाता तरी देखून कोण म्हणूं जाता कितें आमी कित्याचेर उलोवपा आहाय? नीत. नीत कोणाची? दुसऱ्यांची. पेल्याची. वय पेल्याची नीत करप आमी करून कितें सांगों सोदीता आमकां देवागे उतर. फर्स्ट ओडीन तूं आमकां कोट्टा की तो सांगता दुसऱ्यांची देव आमची नीत कोन्ना. जेदोना देवान चिंतलोलें आपल्यागे एकल्याच पुताक हिंग धाडपाक, तेणें कितें एश म्हूण धाडोलें? बिकॉज तो आमचे तेणें दया दाखयली, कंपॅशन दाखयलें. तेणें आमकां आमी इतू चूक केलो आनी इतू पातकां बुडोवन आहलीं आमी, आमचेर सारक्यो खास आमचेर येवपा आहलो ती. बट तेणें कितें केलें? आमची नीत केली ना तेणें, आमकां जज केलें ना तेणें. आमकां कितें पनिशमेंट आहा, कितें खास आहा, कांय कंडेम कांय करूं ना तेणें. तेणें कितें केलें? तेणें स्ट्रेट फर्स्टू तेगे प्लॅन आहलोलो की तेंची हांव दया दाखयतलो आनी कितें कोन्नू आपल्यागे चेड्या आपल्यागे पुताक बोली दिवन तेक सॅक्रिफायस कोन्न. वय न्हू? हय. तेणें आमची नीत केली ना.
देव जो जज तो सगळ्यान व्हडलो नितीदार आख्या संवसाराचो आनी कोणे आमच्यान कोणाच्यान नीत करूंक जायना म्हळ्यार तेणे नीत करपा ती तेणे कितें आम डिजर्व कोत्ताली पनिशमेंट तें कुशीक तें सगळें विसरोन तेणे आमकां फकत दाखयली दया आनी कायंडनेस मर्सी काकलूत आनी बट आमकां कितें जाता म्हाका हें सगळें हांव कितें उलयता तें आतां म्हाका हांवें कितें केलें म्हगे पास्ट जिवितान कितें कोन्न केलां तेज हिसपान हांव उलयतां आनी आमी कितें कोत्ताय थोडेशें म्हाका कोणें कितें म्हणलें एकू पाटी केन्नाय हांव कितें कोत्तां कोणें म्हाका फकत एक पाटी हांव म्हणटा की त्या मनशा म्हाका चोयन कळ्ळें तो मनीस एसो म्हूण पयलें ताका चोयता म्हाका कळलें तो एसो आसतो म्हूण म्हणजे हांवें तेका थोडें देखून केन्नाय नितीदार कितें कोत्ता इवन हांव एशें कोन्न कोर्टान एग्जाम्पल कोर्टान देखून नितीदार जो आसता तो कितको आपल्यागे डिसिजन दिता तो कितें प्रोसिजर आसता कितें प्रोसिजर आसता तो जेदोन तो नीत दिता कितें वर्डिक्ट दिता कितें आसता प्रोसिजर कितको तो डिसिजन कन्क्लुजन कोत्ता हय तो पुराव चोयत न्हू सगळी विटनस बी घेता कितें जालें आनी अकॉर्डिंगली तो जज कोता अंडरस्टँड जाता दोगांयचें चोयता हय दोगांयचें चोयता दोगांयचे वाटून ते केस स्टडी कोत्तो सारकी आनी म्हळ्यार हांव कितें कोत्तालें त्या मनशा चोयन कळ्ळें तेगे बेश्ट एक तेगे जेस्चरूच चोयन तेणें म्हाका एक उतर उलयलोलें तेजेरी म्हाका कळ्ळें की तो एसो आसतलो आनी हांवें ताका एक लेबलूय दिलो की हो मनीसू तो तेसोलो तेको आनी सांबाळून रावूं जाय ओ केन्नाय कितें जालें की कोण दुसऱ्यान म्हाका सांगलोलें तेका की तो मनीस एसो मागीर ते मनशागे आयकोन हांवें बेश्ट कानान एशें कोन्न पडलो तें आयकोन हांवें एक मनशा पर्टिक्युलर मनशा जज केलें हांवें त्या मनशाक केन्ना कंपॅशन दिवना केन्नाय दया दाखोवना केन्नाय एक चान्स दिवना तेको केन्ना कन्फ्रंट करूना आनी तीच गोडे मिस्टेक हांवें म्हगे लायफान केला आसत जेक लागोन म्हाका देवान बोक्षिलें ऑलरेडी ते म्हाका केन्ना कन्विक्ट करून केन्नाय म्हाका कंडेम करूना देवान बट हांवें दुसऱ्यागे एका एक ते चुकी लागोन हांवें तेका लायफ लॉंग ते मनशा गोडे म्हगे जिवितांतून भायर काडलें तेको आनी म्हाका कांय करपा नाका और दुसऱ्यांकूय सांगोन उडयलें की एको सांबाळून राव एशें कोन्न जालो आहा सो रिसंटली हांव एक भयणीको उलयतालें आनी तेदो ही टॉपीक म्हाका मेळ्ळी आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हळें की म्हाका एक कन्विक्ट जालें की वय I should be working on this area of my life. You know, दुसऱ्या हांवें जज करप न्हय व्हेरी इजिली आमी कितें कोत्ताय इवॅल्युएट कोत्ताय एक मनशाक क्रिटिसायज कोत्ताय आनी आमी जज जाताय अशीं आनी जो जज वयर आहा तो तरी तो एक सादो मनीस तो सारको हे सागोर हेजो दया मायाचो काकळुतीचो बट आमी सारके एकदम सारको क्वॉलिफायड जज जायन बसताय डेली लायफा आमगेल्या आनी एवरी डे आम जज कोत्ताय एटलिस्ट हांव एवरी डे हें कोण मेळ्ळो तेगे मातशें जेस्चर चोयलो ओके तो तेसको आसतो घोडये तो एसोलो तो तेसोलो आनी रोखडो लेबल तेका दिवप सो नाव आतां हांव लास्ट 2 वीक्सान हांव एकदम केअरफूल रावतां पवित्र आत्म्या हांवें को आदारान सांगिलां की म्हाका हेल्प कोर म्हूण तूं हे एरियांत टू वर्क इन माय लायफ नॉट टू जज एनी वन कोणाची नीत कोरप न्हय आनी मुखार वसया फर्स्ट वर्डींग ती म्हणटाय की उतर सांगोत आमकां की दुसऱ्यांची सॉरी सेकंड प्लीज वाच सिस्टर कित्याक तुमी नीत कोरशात तेच तोरेन तो तुमची नीत कोरतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो आमी दुसऱ्यां नीत कोत्ताय दुसऱ्यां जज कोत्ताय आम उगडास धरूंक जाये आमचेरी जजमेंट येतोलें आनी तेच मनशागे एग्जाम्पल घेवया आम कोणा जज कोत्ताय आम कोणा एकदम सामकें कंडेम कोन्न उडयलें तेका सांगिलें तूं एसोलो तेसोलो कन्फ्रंट केलें तेका सांगिलें तेका आमगे कितें मेळटलो तेका आमगे कितें वायब्स मेळटली तो आमकां बरो समजतलो तो तेका आम देवागे शीस मू दिसतलें तेका
आमी व्हडली जायत सांगत त्या कागोडे उतर दी देवा गेले बट आमगे तो चोयता आसतलो की हे सदां मागणें आसता जायत हें कोत्ता बट हांवें तेका कंडेम केलें हांवें तेका अंडरस्टँड जावं ना मुगे कांय मुगे फायद ना तेजो हांव कितें कोत्ता तेजो बिकॉज इन एक्शन्स हांवें तेका कंपॅशन दया दाखोवं ना जे भाशेन जेजून म्हाका दाखयलें ते भाशेन आतां जेजू ते अडल्ट्रस वुमनाचे पोरद्वारांत सांपडलोली ओस्तोरी मातशें तिनती सिस्टर होय होय ते या विच वन जुवांव 8 आमचो ह्या देव कितको हँडल कोता आनी होच सिनेरियो जायत वर्स पयलीं जेदो जेजू हिंग येयलोलो जायत आम आयकलो आहा ही हे आम आयकलो आहा बट पोतून तिनती आनी याल कोरया तेजेर पोरद्वारांत सांपडलोली बायल वाचिता सिस्टर होय होय वाचता फुल हुंयसो वाचू तो जेजू तेंकी जबाब दिता ओके थिंगसोन ओके नेक्स्ट ओके ओके आणि जेजू ओलिवेत दोंगरार गेलो आणि भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो सगलो लोक ताचेशी जमलो आणि बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो धर्मशास्त्र्यांनी आणि फारिजेवांनी पोरद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आणि तांच्या सगल्या मोदें उबी केली तांणी ताका म्हणलें गुरुजी ही बायल आतांच पोरद्वार करता तुंयच आसतना सांपडल्या शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां तर तूं कितें म्हणटाय जेजूक ताच्या जबाबांत दवरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कोडे विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें तुमचें मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो हें आयकून ते सोगले एका फाटल्यान एक कडसरूंक लागले ओदीक जाणटे ते पयले गेले एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल नव्यान न्हीद पुरो सिस्टर वय 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 ना ती लायन वय वाचू प्रेस वय 10 नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें बाय ते खंय आसात कोणेच तुजेर कास्तीचे फर्मोण मारूंक ना मू तिणें म्हणलें कोणेच ना सायबा आनी जेजून म्हणलें हांवूय तुका आतां गुन्यांवकान म्हणना वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका जेजू कारकन जेजू करता काय बरें जेजू हेंच हांव आतां हें पयलींच कितें जालो तें 2000 वर्स पयलें हांव आतां चिंतितां की ओय जायत पाट हांव म्हणटा की केन्नाय हांव चिंतितां इगोर्जे शर्माव आयकिलो आनी मागीर म्हाका उगडास येता तो सांगत ते जाणा वय वो शर्माव म्हणजे वय सारकें म्हाका तेणें एशें केलोलें बट हांव केन्ना चिंतना की वय हो म्हाकाय जात म्हूण तो शर्माव केन्ना आयकोतें कितेंय आयकल्यार दुसऱ्यांचेर लायक आमी हें कोत्ताय की वय तो मनशान एशें केलां बट सेम थिंग जेजू सांगता की कोणेय पातो केलें ना जाल्यार तिचे मारे म्हूण ती तुमी हें कोराय मुतेक आनी कितें जाता एकलोय उरना कित्याक सगळे पातकी आसताय आनी ते भाशेन आतां हांव आय एम ट्रायंग टू रिमाइंड दीस माय सेल्फ हेजो उगडास म्हाका करून हें कोत्ता हांव की हांवें केन्नाय कोणाचेरीच हें करूं जायना कित्याक हांव माय सेल्फ हांव एक पातकी जावन आसलें आनी जेजून म्हाका कितें केलें
जस्ट सांगलें तूं वच तुका हांवूय तुका कांय कोन्ना म्हूण हांवूय तुका सोट म्हूण फकत तें कितें जायें आमी आमगे वेज चेंज केलोले आमी रिपेंट केलोले दॅट्स ऑल ही वॉन्ट्स फ्रॉम अस सो जेजून आमगे कितको मोग केलो देखून आमी तेका वळखोंक पावलीं ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक मोग दाखोवया तो जेजूगे मोग ती कितको अनुभवतलीं जेजूगे मोग आमगे थ्रू आम जावन आसाय न्हू ते शिसू देवा गेले सो तेंक ते पयले मोग कितकोन तो कोणूय जावन तो गोडे वायट रस्त्यार आहा म्हळ्यार तेक कितको मेळटलो जेजूगे मोगू जेजू सारक देंवोन येना बट आमी न्हू ती आमगे थ्रू देखून होय. ते स्पॉट न्हू मोगू होय, मेळटा होय. न्हू अनुभवता सो हांवें जावपा जाय तो मोग हांवें तेक मोग दिल जाल्यार ही वील बी एबल टू ग्लोरिफाय आवर गॉड ही वील बी एबल टू लव गॉड बॅक सो आंत म्हाका हें हांव म्हाका लायन घेता की वय निजान कोणाकूच कंडेम करूं जायना की तो तेसोलो जेजू तूं तेगे चोय तूंच तेका चोय तूं तेगे नीट कोर ना तें देखून हांव म्हणपाना कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू से पवित्र आत्म्या आदारान हांव कित्याक जेजून म्हाका सोडला तेणें मिगे नीत केलें ना जाल्यार हांव दुसऱ्यागे कितकोन कोत्तोलो आनी म्हाका त्या मनशा जाय येयलोलें जेजू बोगलेर कित्याक आमी शीस आमी स्प्रेड कोत्ताय आतां देवागे शुभ वर्तमान आमक जोरी सोगल्यांक दिताय आम कोणाक कंडेम करूं जायना कित्याक देवा हे सगळे आम मोगान हाडलोलें बोगलेर मदर ट्रिजा कितकोन कोत्ताली ती कोणा जज कोनासली वो हे हेजो तो दुसरे हेजो हांव हेका चोयतोलें हेका बोगले घेतोलें ना ती सगळ्या इन्क्लूड कोत्ताली आनी जायत दिसा मागीर जेजू ओडकोंक पावले ती थ्रू सेम थिंग आमी no differentiation, no discrimination. फकत spread the light. जेजूगे उजवाड, जेजूगे मोग आम दिवया. नीट करपा स्टॉप करूया. आनी नीट नेक्स्ट सिस्टर पोतून तेंच्या 7 तू Yeah, मातेव 7. yeah. तिसरी बोडी प्रेज गॉड ओय ओय तुझ्या पेल्याच्या दोळ्यांत तुझ्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुझ्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडोना तो तें वाच सिस्टर तुझ्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुझ्या पेल्याक तुझ्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाता ओय आतां देवागे उतर जें आहा आम आयकोलां आम जाणाय आम सोत जाणाय बट कितें जाता जायत पाट आम चुकताय पडटाय बट वय पवित्र आत्म्या आदारान आम उठताय बट जायत पाटान कितें जाता आमी दुसऱ्यांकूय सांगोंक सोदताय बट आमी अजून थिंक वर्क इन प्रोग्रेस अशें आहाय आमी ते एरियान बट आम तेंच पातोक दुसरें आम सारकें कोत्ताय सारकें हास जाताय आमी केलें जाल्यार आमी कितें कोत्ताय जायत पाटी हांव कितें कोत्ता की आसून तें हांवें कित्याक केल्लें एक एक्सक्यूज आसत मोकोडे हांवें कित्याक तेश केलें कित्याक एशें जालें बट तेंच मिस्टेक दुसऱ्याको जाल जाल्यार हांव सारकें म्हणजे कांय आयकोनाका म्हणजे ना तेगे मिस्टेक ती जाली तें पर्पसली केलां मुद्दम केलां तेच जाता सो आतां हिंगा हांवें वर्क केलो ना ते एरियान हांवें अजून तेचे वर्क केलें ना हांव थिंक के पवित्र आत्म्या आदारान हांवें अजून पुसान निगलें सारक केलें ना जाल्यार हांव दुसऱ्यांगे कितको सारक करूं जाता देखून तो सांगता पेल्यागे येदेशें किसोर तुका दिसती पडटा बट तुगे दोळ्यान तुगल्या जिवितांत व्हडलें हें आहा तें दिसती पडना सो आमकां कितें शिकोवंक मेळटा की पयलीं आमी आमगे कितें चलत तें वी हॅव टू एक्झामीन आवरसेल्व्स फर्स्ट पयलीं आमगेलें आनी जायत पाटी आमी जाणाय एक आवाज आमकां सांगता म्हळ्यार तें तुवें देखून केल्लें तुवें केलोलें उगडास देखून येता आमी केन्नाय बट आमी कितें कोत्ताय ना तें इट्स ओके तें मुगे तेका लागोन जालो तें कितें तरी एक्सक्यूज आसता आनी आम वी आर वेरी जेंटल विथ आवरसेल्व्स बट दुसरें आमी हार्श आसताय सारकी सो that is one area that I'm working on now. I'm trying to work on. Yes. So Jesu इतेंच सांगता पयल तुगे व्हडली हें आहा तें तूं पयल सुदार आनी मागीर तूं दुसऱ्यांगे कोर येस यू कॅन डू करेक्शन्स तुवें आमगे काम तें क्रिस्तांव जायन आमगे काम दुसऱ्यांक करेक्ट करपाचें
कित सोदतें कित रायट तें सांगपाचें बट आमी तें पाळलो ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कितकोन पाळून लावपा जाता आनी तेय मनशान चोवपा जाय न्हू कित्याक तो मनीस चोयतलो ते म्हाका सांगता ते फ्लाविया म्हाका सांगता म्हळ्यार तेगे लायफ चोयल्यार एकदम बेस्ट आहा आनी ते म्हाका कित सांगता ते डजंट मेक एनी सेन्स सो पयलीं आमी हें चोवपा जाय की हांव पयलीं मिगे दोळे साप मिगे जिवीत क्लीन with the help of the Holy Spirit and then I go and help. एक कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्या help करून जायना. So first I मिगे सगळें everything has to be correct. My ways have to be corrected आणि मागीर दुसऱ्या हांव आदार दिवच्या पावतलो दुसऱ्या सारके वाटेर हाडूंक पावतलें. Next sister मातशें वाचता. अरे दोंग्या तुझ्या दोळ्यांतली One काटी minute, sister. yes, Yes. yes. So आनी तें डोंग्या word. So ते टायमार जेदोना जायत पाडटो अरे ढोंग्या यू हिपोक्रेट्स जायत पाडटो म्हणटालो कित्याक ते येताले तेजे बरे एक कंप्लेंट्स घेवन तो जाण आसलो ते आपण जायन ते पाळनाय म्हळ्यार ते येताय आनी दुसऱ्यांगे सांगताय म्हूण तशें जाता तें मिगले जिवितांत तशें जाता की जायत पाटी हांव चिंतिता की ओय ते तो तेश कोत्ता हें तेश कोत्ता बट sometimes then I feel but yeah हांवूय कोत्ता so देवा he has a problem with hypocrites जे तूं कोत्ता but तूं तें इग्नोर कोत्ता तूं कोत्तें but दुसऱ्यान केल्यार प्रॉब्लेम आसता. Praise God. Yes, so Ejer, we have to keep in mind that God has a problem with hypocrites. देखून तो इंगाय मुट्टा ढोंग्या. So are we falling in that category? Am I falling in that category? Insaria, let's ask ourselves and let's work towards it because if we are am she's mutta ino Jesu gele जाल्यार ह्याय एरियांत आम दिसपडो जाय कित्याक दुसरो जो मनीस आमक चोयता तो आमक ऑब्जर्व कोत्ता जेका आम उतर दिच्या वयताय he has to see our life in order as a true follower of Christ ते जेजू आमगे जिवितांत दिसपडपा जायो. Next sister. Yes, complete करते मातशें. Yes. अरे दोंग्या तुझ्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आणि मागीर तुझ्या पेल्याच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटले पवित्र तें काडून Okay, सुण्याक sister. Okay, Yeah, वाचना ना. Okay. yeah. आणि आम just want to again take back to जेजू कितकोन डील कोत्तालो तो इवन ती समारियेकान बायल न्हू ती बांयकोडे तो वयता ते मेळपाक ते पळय कित केल्लें सोसायटीन म्हणजे ते हें केल्लें नाकारलोलें ते कोण घोडये कॉन्टॅक्ट दोन नाहलो उलोयच्या माग नाहलो दुसरे बायले ते कोण उलोय नाहले देखून ती कित कोत्ता ती आम आयकिला न्हू समारियेकान बायले गेले ती बायको वयती जुवां फोरांत आहा ते गेले सो ती कितें जाता ती एकली वयता कित्याक ते जज केलोलें सोसायटीन लोकांन ते जज केल्लें की नाका आमकां ही दुसरे बायल गोडे ते एक्सेप्ट कोन्न आहले ते टायमा ती देनपोर एकदम वयता जेन्ना कोण आसना आनी दुसरे बायल गोडे सोकाणी वयताले थिंगा उदो हाडपाक आनी ते सोगले बारबो मेळोन गोळे उलोयतालीं एकमेकाक शेअर कोत्तालीं बट ये तेमी भायर आयलोले बट जेजू कित कोत्ता तो जायन ते आपण मेळो वयता आनी हांवें आयकलो म्हणजे एक इंटरवर्जन आचलो आहा की जेजू मुद्दोम तो रस्तो तेगे चेंज कोत्ता तो ते रस्त्यान लॉंग कटेस घेवन वयता कित्याक तेगेच अशें जेजूगे जिवीत आहलें तो होकोत कोण पातकी कोण कोणा भायर आयलोलीं तेसल्यांक तो सोदून काडटालो कित्याक तेंक दया माया दाखोवपा जाय आहली तेंक आपल्या बोरे हाडूंक जाय आहलें सो तो कित कोत्ता ते बायले कडेन तोच थिंग मेळोन वयता ही टेक्स अ लॉंगर रूट म्हूण अशें तेमसां एश कोन्न दाखयलां आनी तो वयता ते बोरेर नाव हिंगा सोगल्यान ते सोडलें म्हळ्यार जेजून कित केलें तेगे नीत कोरपा दुसरो आहलोलो तेगे फॉर्म्युला तेगे स्टायल दुसरी आमचे भाशेनी लोकांन ते चल तेगे नीत केली एक आनी उलोवपा न्ही बिकॉज ती बायल रॉंग इंत आसा तेगे हें सारक नाय तेगे जिवीत बरें ना
आनी आमचेर तेजे इम्पॅक्ट जातलो ती अवॉइड कोत्ताली बट जेजू जायन ते मेळोंक गेलो आनी आमी ट्राय करूं जाता आमी जायत पाट एश कोन्न एक मनशागे जेजू म्हणटा तुगे पास्ट हांव कांय उगडास दवरना बट आमी कितें कोत्ताय एटलिस्ट म्हाका एश कोन्न म्हणजे जाता कोण एक मनशा देखील जाल्यार आनी कोण ते मनशा लेबल केल जाल्यार तोच उगडास येता म्हळ्यार तो मनीस तेसोलो सो हांव केन्ना मागीर चान्सूय दिना त्या मनशा चेंज जावपाचो बिकॉज तेका ऑलरेडी टॅग केला की तो मनीसान एक जायत पयलें ओ तेगे कोण एन्सेस्टरान एश केल्लें आनी तें घेन आम आसताय सो त्या पर्सनाक केन्नाय मागीर चान्स मेळना आनी तेश कोन्न तो जेजू बरें केन्नाय पावपाना कित्याक तेका भायर आयताय आमी सेम हे समारियकान बायलेगे भाशेन जाता तीच सिनेरियो जावचे पावतलो सो ते एक आहा आनी कोलोस्कार 3 आय थिंक 12 अवेस 3 जेजू आम कित सांगोता कित करपा सांगोता कोलोस्कार अवेस 3 आनी लास्ट 2 weeks ऑन हे टॉपिक म्हाका जी मेळ्ळी हे भयणी कोसन हांव हेजेर एवरी नाव एंड देन येता म्हाका एश कोन्न जजमेंट करपा एश टायम येता बट आयम पवित्र आत्मा म्हाका आदार दी ते दिसांनी आय एम सो हॅपी दॅट जायत वर्सान हांवें हे टॉपिकाचेर नियाळ करपा चिंतिल्लें फर्स्ट टायम एंड आय एम सक्सेसफूल I am getting there. Work in progress. Successful, no, but yes, it is a success because I am able to follow Kurpa. 12, sister. Yeah. 12. Three hoche? 12, 12. 12. Okay. Yeah, praise God. तुम्ही clothe yourself. Oy. तुम्ही देवान विचून starting no mashe blur eta this Yeah. I don't know Blurred. maka maybe because of internet. Praise God. now it's okay. Now it's good. Atele. Okay. Yes. Yeah. तुम्ही देवान विचून काढलेली पवित्र केल्ली आणि ताचे अपुरबायेची देखून तुम्ही दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली कालती दुर्लभ आणि वोड सोसनिकायेची मनशां जायात. Okay. Now देवान आम विंचून काडला देव कोणा विंचिता विंचून काडटा जी पातकी आसताय he calls the he qualifies the called no तो Called, qualified काय आप चूज कोन्ना तो मागीर तो सिंपल तेण आपल्यागे आख्खे मिनीस तेगे लायफांतू तेण कित केल्लें फिशर फोक्स नुस्त्याकार आसताय तेंक केल्लें व्हडले व्हडले घेवन भोंवन आहलो तो खंय थिंगसर आम दिसपट तेगे आख्खे लायफान तेण कोण पातकान कोण टॅक्स कलेक्टर्स कोण हेंकां तेंकां तो सगळें तेगे हें चाहलोलें की तेसल्यांक बोगले हाडपाचें तेंक एकठांय करपाचें सो हिंगाय तेण कित केलां तो सांगत देवागे उतर आमकां सांगता तुमी देवान विंचून काडलेली तेणे आमकां विंचून काडला आमी सादी आहली बट ही हॅज चोजन अस तेणे आमकां पवित्र केलां तेणे आमकां खास लायल ना तेणे आमकां सगळे आपल्याचे घेयल तें पातोक आपले आमचे पाहलो तेणे आपल्याचे घेवन आमकां पवित्र केलां आनी आम तेगे सारक अपुरबायेची वी आर हिज बिलव्ड आनी देखून आतां कितें जावपाचें तेणे आमकां हें सगळें केलें जाल्यार वॉट आर वी सपोज टू डू आमी दुसऱ्यांक दोयाल कंपॅशनेट इंग्लिशांत तें आहा न्हू क्लोथ युअर सेल्फ तीन कितको आहा इंग्लिशां बरे भाशेन आहा तें की क्लोथ युअर सेल्फ आमी सदां आमगे न्हेसोणू आसूं जायें कंपॅशन कायंडनेस ह्युमिलिटी तें कोंकणी आहा तें चोय तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली खालती दुलोब आनी व्हड सोंसणिकायेची पेशंट दुसऱ्या बारबोरी आम मातशें पेशंट आम जायत पाट आमची वी आर व्हेरी पेशंट आनी एक आहा की आमी कोणा आमगे कोण मोगा आसताय न्हू वी कॅन पुट अप विथ एनी फॉल्ट्स तेंगे कितले मिस्टेक आसो वी कॅन आम तेंगे अंडरस्टँड जाताय तेम कितें केलें आमकां हर्ट देखून केलें जाल्यार आसूं लायक इग्नोर कोत्ताय बट जो मनीस आमकां लायक ना आनी तेगे एक देखून इले आनी तें देखून कोळे तेगे एक्सिडेंटली जायत जायत अननोइंगली जाल जायत बट ती मिस्टेक आम म्हणटाय तेणे मुद्दम म्हाका लागोन केला आसतलें एशें कोन्न म्हाका जालो आहा
की ना जो मनीस म्हाका बरो लागना ते मागीर हांव कितें म्हणटलें की ते मनशान मुद्दम केलें तें म्हाका लागून केलें तेणें अशें बट म्हाका जो बरो लागता मिगे कोण मोगाचे आसताय तेगे हांव सगळें हें कोत्ता ते भाशेन देव न्हू देवानी की आमकां केलें न्हू की तो आमकां सारको मोग कोत्ता आमगेलो अनकंडिशनल लव मागीर तेणें आमगे सगळे फ्लॉज तेणें कांय दिसपणा जालें तेका आमगे कितलेय फ्लॉज तेका दिसपणाय तो सारको आनी कितलेय आमकां बोक्षीत वयता बट आम कितें कोत्ताय वी आर नॉट एबल टू लव बिकॉज आम अजून पुसान त्या मनशा मोग केलना देखून वी आर नॉट एबल टू bear with them, to understand them, to give them another chance. So सोसणी काय आमकां ना ते दुसऱ्यांशी हें आम शिकों जाय आतां एटलिस्ट हांव मिजी उलयतां कितें सांगोत तें हांव मिजें सांगोता and I'm learning compassion, humble, patient, try and understand the person before I make any open my mouth and देखून केन्ना मिगे उगोत जाता okay I just hold my comments how much I hold kota aso you know uloish now because there is something because nobody knows am dusrage condition heart condition faqat dev jana am nokoy कोणागे जिवितां कित चलता वी नेवर नो आमच्यान म्हणून जायना की तेगे तेणें एक लागोन केला बिकॉज वी डोंट नो देयर हार्ट कंडिशन आम नकोय तेगे काळजां कितें आहा तें फकत देव जाणा सो वी कॅनॉट जज and we cannot condemn, we cannot criticize. Ye amchan korun zaina. Unless we have worked on ourselves first. Jesu arga. So far kona kite add kurpa jay? ना उलयतो बाय आणि मग हे लास्ट 2 weeks म्हाका उगडा आसलेलो की ते पॅरेबल तो अनफॉरगिविंग सर्वंट आ पॅरेबल आहा न्हू आय थिंक तो कितें मॅथ्यू जाल्यार नको मॅथ्यू 18 सिस्टर घाली मॅथ्यू 18 जाल्यार सो म्हाका उगडा आसता हे आमगली ती स्टोरी जाता मिगली अशी Parable 18 दिसत म्हाका 21 to 35 Matthew Otra or 21 to 35 थोडे just sister माशे वाचितोस then okay तेन्ना ताचे सोर्शें वचून पेद्रून ताका म्हणलें सोम्या कितले पावटी मोच्या पेल्यान मोजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका असो जबाब दिलो 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 ह्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब तार्यार घालूंक सोदतो कोण एका पातशाया पोरी सोर्गींचे राज हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कोडे कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोयत ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो म्हणटोच तोकोस काडून मातसो राव सगळे तुजे हांव फारीक करता अशें म्हणून तो चाकोर ताच्या पांयां पडलो त्या चाकराचे चुरचुरे धरून त्या दोनयान ताका सोडलो आनी ते रिणूय ताका बोगशिलें हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलोलो एक वांगडी चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो ताणें म्हणलें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कोडे अशें मागूंक लागलो तोकोस काडून मातसो राव सगळे तुजे हांव फारीक करता तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो
आणि आपले रीण फारीक करीत पर्यान ताणे त्या वांगड्या चाकराक बोणकोनीत घालो. हे घडलेले पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकोर भोव दुखवले आणि वचून घडलेले तितले ताणी आपल्या दोनयाक कोळीत केले. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणले, कोड्या चाकरा, तुवें म्हजे कोडे मागली देखून हांवें तुका सगळे तुझे रीण भोगशिले. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुझ्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आणि रागा बोरीत जावन ताणे सगळे आपले रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कसाबाच्या हातांत घालो. तुम्ही जण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत तावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बापूय तुमकां बोगशीचो ना. जेजू काळ. ते स्टार्टिंग आम कित वाचलोले, जे माप तुम यूज कोतली तेंच तुमच पासत यूज जातोले. तेंच माप देव तुमकां लागोन यूज कोत्तो म्हूण. सेम आतां हिंग कितें जाता, स्टार्टिंगा तो राजा तेका आपल्यागे चाकरा येद व्हडलो रीण आसता तें तो बोगशिता, कित्याक तो सांगता म्हाका जायना म्हूण, आनी तो तेका बोगसून उडयता. म्हळ्यार हे आमेशी देवान आमगे तुपात आमगे सगळी तेणे आपल्याची गेली आनी आमकां सोडली तेणे, चल वस म्हूण तूं, तुका हांव कांय ना, फ्री, गिल्ट फ्री तूं वस. आनी मागीर कितें जाता, हे संवसारान मागीर कितें जाता, हांव कितें कोत्ता, इल्लेक लागोन हांव मागीर दुसऱ्या हें कोत्ता, तेणें म्हाका एश केलें, म्हाका तेणें एश केलें, हांव सगळें घेवन बसता आनी सारको हार्श जजमेंट कोत्ता हांव दुसऱ्यांचेर. आनी देवान कितें केलें, हे व्हडलें म्हाका सगळें मिगे आहलो तेणें म्हाका सोडलें, माफ केलें. बट हांवें कितें केलें, सारकें इल्लेशेक लागोन हे मनशान कितें कोन्न 100 कितें नाण्यां लागोन केलें, बट तेशेंच हांव इल्लेशेक लागोन हांव तेका सोडना, पेल्या सोडना मिगेल्या. सो मागीर कितें जाता, व्हडलें मागीर जजमेंट येता. सो केअरफूल रावपाचें. हें म्हाका उगडास येता. ही वोपार आयकील म्हुटरी म्हाका अशें कोन्न उगडास येयलो की हे वोपारी उगडास येयलो. हे दिसा मेडिटेट कोत्ता जाणा, पेल्याची निताचेर कोत्ता जाणा की वय जेजून मिगे येदोळ केलें आनी हांव इल्ले वस्तांचेर हांव आय कॅनॉट पुट अप, आय एम नॉट एबल टू हॅव पेशन्स आनी रोखडें कंडेम कोरप, नॉट रायट, नॉट फेर, तेशें. आनी एक उगडास येयलो म्हाका की रूथ, नेओमी जी आसत न्हू, नेओमीच आयकील न्हू आमी, ते दोनी चेडे मोत्ताय, तेगे घोवूय मोत्ता, ओय तेगे ओय नेओमीगे सून रूथ आनी एकलें ओप्रा दिसत म्हाका. सो आतां कितें जाता, तेगे ते दोनी चेडे मोत्ताय आनी जायते व्हडली टर्म्सान कितें जाता, समज एक एग्जाम्पल वयर सांगता की काजार जालें आनी तो घोव मेलो, मागीर कितें जाता की तें मातशें जिंक्स एशें, तें जाता चोय ते घोव मेले आनी मागीर ते बायलां सारकें भायर आयताय, तेका एक लेबल लायताय की वॉट तें अनलकी एशें. बट ही बायल एक नेओमी जी सासमाय आहा, ती एक परफेक्ट एग्जाम्पल. ती कितें कोत्ता, ती म्हणजे ते वर्ड आयकले हांवें, वाचले की ती आपल्यागे दोनी सुनांक तेच्यानी हें करूं जाता आहलो, तेंकां कस करूं जाता आहलें, ओ तुमी कस, तुम सारकें मिगे घरान दोनी मिगे चेड गेले, तुमी येयली आनी ते गेले, कितेंय म्हणोन जाता आहलोलें. बट ती कितें कोत्ता, ती तेंक बरे भाशेन बेसांव दिता आनी धाडटा की, आनी ती तेंक सांगता की वॉट, तुमी दुसरे पोत्तून तुमी आपल्यागे फुडार कोराय आनी तेंगे घेता, तेंक बोर भाशेन धाडटा बेसांव दीन. सो एश आसों जायें, कित्याक आमी जायत पाटी संवसारांत एश कोत्ताय की हें एश जालें की तो मनीस मातशें अनलकी, रोखडें तेका जज करताय, रोखडें कंडेम कोत्ताय. आनी कोण आयकताय आमी दुसरी मुट्टाय तें आनी आमी ओगी रावताय, आयकोन घेताय आनी तें आमलें तोकलें वयताय. आमी केन्ना तेंक स्टॉप कोन्नाय, केन्ना बरे भाशेन तेंक दुसरो कोण सांगता तेका आमी समजनाय, कित्याक जायत पाट सोसायटीचे एश कोन्न लेबल्स लायता आनी आमी आयकताय आनी आमी तें आमगे इनपूट घेताय.
केन्नाय आम त्या मनशाक सांगताय जो हेसो न्यूज घेवन येता आमचे बरेर आम तेंक कितें सांगताय की ना हें सारक न्हय वी कॅनॉट नेम कोणा नांव दवरूं जायना कोणाक एश को म्हणूं जायना आमी इनवॉल्वड आसताय वी कॅनॉट बी लूक वॉर्म देवागे उतर सांगत ना वी कॅनॉट बी लूक वॉर्म वी हॅव टू स्टँड अप सो जात ते भाशेन इन आवर ओन वेज वी कॅन इवन हेंय आमी we cannot put up with these kind of word मेळना म्हाका कोंकणीयांत but yes हेंय tolerate करूं जायना आमच्यांनी वय सोंसपा न्हय we have to put a stop to this try in our own little ways not encourage करूं जायना आमच्यांनी एसलें so नायोमी एक example एसोली ती की बरे भाशेन she did not judge her daughter-in-laws तेन आपल्यागे सोना आसताय तेंकां तेंच नीत केल ना compassion दाखोयल तेंकां she also tried to understand तेंगलोय they have lost their husband आपल्यागे घेन बसोल ना ती मिगे चेडी गेल म्हूण so let us be like her understand show compassion to the other person whichever area asun to आमगे लायफाचो let us just be clothed नेसोन आसूं आमगेले दोयाळाय मोवाळाय मोवाल काळीज आनी ह्युमिलिटी खालतीकाय सोसणीकाय हे आमगे जावन दी एक नेसोणेशी उगडास दवरया सदां हांव म्हाजे भायर सोदतां हें मिगे नेसोण जाली हें हांव उगडास दवरतलें I will remind myself in the natural जाता आमकां बरो राग बाय येता but पवित्र आत्म्या आदारान nothing is impossible तो दिलो आहा न्हू आमकां हेल्पर दीन गेलो आहा जेजू आमचे भितर रावपाक आनी तेका आमी तेज मजत गेल जाल्यार everything is possible slowly small steps but it is possible praise Jesus yes आनी कितें आहा म्हाका कितें उगडास असेल जाल्यार I'll share but sisters do you all want to add something Praise Jesus. That is so, Praise so Jesus. true This and teaching it's is so for me. practical. Yes, correct. And it's for everybody. Yes. So example, baro dilo kitase dunyan taka ed olle rin boktile. Oyivana ed olle rin boktile आणि तो बाहेर सोडून गेलो आणि त्याच्याहून थोडे दीपा जायचे मनशाताने हें दिले फॉर्मोन दिली ताक कंडेम केलो आपणागे रीण फारीक करपाक आतां आमी 1 Peter 2:20 चोया घाल बाय गाता 20 असे आहा ते न्ही होय 20 सांगतो 20 or 22 it is 22 things and what okay 22 and 23 okay ताणे कसलेंच पातक करूंक ना ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडी मेळूंक ना ताका जास्त्यो मारल्यो तेन्ना ताणे परतून जास्त्यो मारूंक नात ताका दोगडायताले तेन्ना ताणे कोणाकूच धमकावंक ना पूण नितीवंत मोनसुबीदाराच्या हातांत विश्वासान आपलें जिवीत सोडलें Praise God. Yes, चिंतील जाल्यार आमकां न्ही आनी कित्याचो उगडास करपा नाका न्ही आतां आमी हें उतर जाण म्हणलें म्हणची आमी जाणाय आतां आमकां देवागे उतर कितें सांगत तें जाल्यार आमकां आमी दुसऱ्या हें कोत्ताय ते जाणो आमी म्हणलें समज हांवें फ्लाविया कितें म्हणलें पवित्र आत्मा आमकां कन्विक्ट करता उगडास करता तूं कोण तूं कोणा गेले तूं पयलींचे भाशेन आहा ना तूं आतां तुका नवें जिवीत मेळ्ळां यू आर अ न्यू क्रिएशन God's chosen one. God has chosen you. देवान तुका आपयला आपणागे काम करपाक
जाल्यार हिंग आमी कितें म्हणटा ताणें ताणें कसलेंच पातक करूंक ना. ताच्या तोंडांत कसलेंच वायट नासलें, कसलेंच लोबाड उतर नासलें. मागीर ताका कितून जास्त्यो मारल्यो, ताच्यान जायत करपा जातालें, तो व्हडलो राजा. ताका दोगदायलो 2. आनी हांव तागे पिक्चर इमॅजीन करता जाणो, ताका बसून मारताय, फाटीची सगळी जाताय आनी तो तकली वयर काडना पासून चोयना, कित्याक ताका इंट्रस्ट ना चोवपाक कोण म्हाका मारता काय म्हूण. तो जाणो ते आपणा भोगपा तागे हें म्हणटे, तागे मिशन म्हणटे. सो ताका हें मारता तेदोन ताचेर तो तकली वयर काडून चोयना कोण आपणा हें करता, कित्याक तागे इंटेन्शन ना त्या मनशा जज करपाक, त्या मनशाक कितें उलोवपाक. पूण ताणें कोणाकूच धमकावंक ना, पूण नितीवन मुंचबिजाराच्या हातान विश्वासान आपलें जिवीत सोडलें. प्रेज गॉड. आनी लास्ट 24, 25 पेज सकयल 25 or 26 कितें 25 25. सांडलेल्या शेळ्या पोरी तुम्ही भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या खोऱ्या गवळ्या आनी राखण्याशी देवान तुमकां परतून हाडल्यांत. प्रेज गॉड. सो हें देवागे उतर आमकां थांडलें थिंगा सोदता आनी तें उतर आमगेल्या जिवितांत उजवाड जाता. आनी कितेंय काडूंक जाय जाल्यार पासून थंय तें वादळ मोड आयलें आनी पेद्रू त्या उदकां बुडपा लागलो, तेका जेजून ताका हात दिलो. ते भाशेन आमी शेडयो आमी वायट कोत्ताय, चिंतून दिसा दीस कोत्ताय, पूण तो आमकां हात दिवन वयर काडटा, तो हात सोडून लायन मारता. सो ते भाशेन आमी थांडलेल्यो शेडयो, पूण तो आमकां सोदूं येता. आनी सारकें उलयलें फ्लावी, आमी पयलीं आहलो ते भाशेन न्ही, आमची तोंडां येता, आमकां त्या मनशान हें केलें, आमी कंडेम कोत्ताय, जज कोत्ताय, पूण कोण आमकां पसून हाडटा, तो गवडी. तो आमकां सोदूं येता, तो आमकां आपणांगेर म्हूण आयलें हाडटा. आनी तो गवडी तो फुतार गेलो, ताका खेडायलो, ताका मारलो आनी आमचे पासत तो फुतार ताणें जीव दिलो. पूण एक उतर पासून सोडली ना जाली, एक उतर पासून उलयली ना जाली. आनी तो एग्जाम्पल घेवन ते आपणागे एग्जाम्पल घेवन आमी जियोपाचें. सो ब्युटिफुली यू सेड everything you covered, and this is practically आमगे सगळें तुमी सांगता. आनी तो ते निमाणें जेवणान जेयताय ते दोना तो जाण आहलो तो जुदास, तेज बरा तेच मेजार बसून आहलो. एक उत्तर तो काडना, कितें तेज्यान म्हणजे तो मनीस जायन येयलो न्हू ते दोना. आमच्यान म्हणून जायना की तो देव आहलो तेका म्हणपाक कितें, तेका तो देव ना, तेदो तो मनीस जायन येयलोलो. सो तेन आमचे भाशेन आसतो तो आहलो तो ते दोना. तेज्यान कितेंय रिएक्ट करूं जाता आहलोलें, म्हळ्यार रिएक्ट करूं ना तेणें. अकबर सगळ्यां बरोबर तेणें कांय तेणें अशें करून दाखयलें ना, म्हणजे नथींग. ही वॉज सो लविंग टू सगळें एक सारको आहलोलो. तेशें आमच्यान जाता आहलोलें एक मेजारी त्या मनशा जो लायक ना कोणूय आमी एक मेजार बसून जाता, तो आहा जाल्यार हांव ना, हांव आहा जाल्यार तो आसपाना, म्हणजे तेच जातोलें मिगेलें. बट जेजून काय बरें टील दी एंड खुर्सार देखून तेणें लास्टाक तेणें देवाको रिक्वेस्ट केली की ते फॉरगिव तेंकां हें कोर, ते नोको ते कित कोत्ताय ते, म्हणजे कोण तें केलें तें बोगोश. वय तें नीत कोर तेंगेली एशें कोन्न आम जायत, पण देवा तूं चोय, तो एशें म्हाका कोत्ता, तूंच चोय देवा, आमगे मागणें एसो आसोता. म्हळ्यार जेजूगे मागणें कितें आहलें ते नोकोय ते कित कोताय ते, बिकॉज दे वर बाय द इवल. तो एनिमी दुस्मान यूज कोत्ता, तो सारकें तेगे मागणें हें जाय आमगेलें मागणें जावपा जाय. जेसो वी हॅव टू हेट ते पातोक हेट करूंक जाय, नॉट द मॅन. हें आतां म्हाका रियलायज जाता की वी हॅव टू हेट द सिन, ते मनशा भितर कित पातोक आहा तें. बिकॉज आमगे झूज आत्मीक झूज नॉट विथ द पर्सन बट विथ the evil spirit that is using that person. So
आमगे झूज आहा ते कोडे ते दुस्माना कोडे God. सो Praise हे Jesus. आम उगडा करूं जाय आर आनी प्रे करपाचें आम कितू पाटी आम फकत उलोयताय बट have we prayed for that person कोणो या जाऊं तो आम सदा the difficult person ओके ते बट आम प्रे कोन्नाय आम फकत ते मनशा अश कोन कान उडयताय लायफान तुने बस जालें बट आम ते मनशा बेसांव दिताय are we blessing that person are we praying for that person what are we doing कित कोत्ताय आमी हे एक जावन दी आमगेने येले न्यू एज अ न्यू क्रिएशन एक मागणें कोरया त्या मनशा पासत ते पोत्तून जेजू बरी हाडपाक येवपाक पवित्र आत्म्यान आतां घालया त्या मनशाक whoever it is so yes Praise God. फातिमा आणि कोणा कितें नेटी या प्रेज गॉड बरें सांगिल्लें सिस्टर फ्लाविया प्रेज गॉड आनी आमकां सगळ्यां ही शिकोवण गरजेची प्रेज गॉड आनी आनेक कितें हें जालें जाणा अबाउट जॉन 3:16 ओके जॉन 3:16 कितें सांगता की जेजू कोणा पासत येयलो थोडे लोकां पासत येवना जेजू येयलो सगळ्यां पासत सो आतां आमी साल्वार जालें तेश कोन आमी दुसऱ्यांकूय साल्वार करपाचें प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Yes. So, आणि हे म्हाका तेंच हे म्हणजे त्याने पयलो आमचो मोग केलो देखून आम ते कोडपाक पावली ही म्हाका हे मगे तकले येता की तेणे जेजून आमगे पयलो मोग केलो देखून आम तेक मोग तेगे मोग करूंक पावली तेच भाशेन आम दुसऱ्यांक पयलो तो मोग तेगे दिया न्हू आम थ्रू दिया तेका instead of judging them आम तो मोग दिवपा ट्राय करूया आणि he will be able to love Jesus he will be able to come back in the kingdom of God he she कोण आम दिसता कोण हा so let's give him the love जेजू गे मोग आम पास करूया instead of passing judgment let's pass on the love the light of Jesus to that particular person. Yes, praise God. Get So that person in the yes, kingdom देव of God. yeah, praise God. So देव आलेलो मोगाचो सागर like you know देव सगळो मोग आलेलो आणि तो मोग आपल्या मनशां पावोवपा तेणे आपल्यागे एकल्याच पुता धाडलो आणि तो मोग आमी अनुभवला आमी जोण सगळी हाय ती आमी सगळी born again believers praise God. So जे सासनीक जिवीत देवान जाय सगळ्या पावलोलें ओके सो तेण आमकां एकला आमकी हाय ती सगळी विचून काडलोली देवागेली सो आमच्यान ते आमगे जिविता लायक यू नो जे फ्लावियागे लायफा मनशां येताय ती गोडे मुगे लायफा येवपा न्हय मुगे दुसरी मनशां आसतली जे मुगे घरान हाय मुगे शेजाऱ्या हेका हाय सो थ्रू मी आय कॅन सेव दोज पीपल ओके सो जजिंग सगळ्या जाता एक आमच्यान कित करपा जाता आमच्यान कोन्यांतल्यान नाल्यार आमगे एक बरी उतरांतल्यान आमच्यान दुसऱ्या हांय करपा जाता यू नो लेट अस एडिफाय ग्रेस थ्रू आर स्पीच आमगे उतरांतल्यान आमी देवागे मोग देवागे काकलूत आमच्यान दुसऱ्यान दिवपा जाता इफ यू कॅनॉट रीच आउट टू द पर्सन इन एक्शन वी कॅन बाय स्पीकिंग द वर्ड आनी एक मोठे बाय प्रेइंग फॉर ऑल द अनसेव्ड लव्ड वन्स ते एक प्रेयर आमकां सगळ्या मेळ्ळो हा थ्रू द वायट बुक सो ते आमच्यान दुसऱ्या पासत करून दुसऱ्या आमी एक तेंगे जिवितां बींग घालपाक इफ यू कॅनॉट डू इट पर्सनली लायक थ्रू प्रेयर आमच्यान तेका पावोवपा जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस Yes, prayer. What are we doing? We have to pray. Kit kottay ami hokot mutai ki o esen tese no pray. Are we praying about it? Sarken sister. Sister Nettie, tell na. Sister Nettie, अनेक एक्झाम्पल सिस्टर व्हेरी क्लासिक एक्झाम्पल ओल्ड टेस्टमेंटा मेळटा थ्रू सावलू थ्रू डेविड आणि सावलू तेका जायत हें कोता दूख दिता एका दावीद पाच्या बट दावीद ते रिटर्न कोन्ना वाय बिकॉज सावलू कोण आसता देवान मागलो राजा आसत न्हू सो तेका एक ऑपॉर्च्युनिटी देखून मेळटा बायबला बुराहां दिलोलें की तेका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेका हर्ट करपा तेका मारपा बट तो कोन्ना ते कित्याक तेका देवा हें आसता भिरांत आसता दाविदान तो तेका म्हणजे इन हीज तो तेका काकलूत दाखयता तो दया दाखयता तो तेका हर्ट कोन्ना
तुम जाणे न्हू ते इट्स इन वन Because Paul is anointed, he's the anointed man yeah, of God. he's anointed. Yeah, so That's he the doesn't reason touch he him. doesn't touch him. Oy, Yeah. oy. So through that. So, but so ek meta, but he doesn't do that. He doesn't hurt him. So praise God. Praise God. Praise God, yes. And to is aina ahla munisu chamch bashe. He was able Oy. to do it. Yes. Yes, and now we have the Amka Holy Povit- Spirit. Yes. Povitra Atma, yes. Korun zata. Everything is possible. Praise Sister God. Fatima was a Sangta. आता सांगेल मग आई. Tell you Fatima add केलं ना तुगे कितें मातशें सांग revelation. मुझे revelation सांगपाक ते सांगितलं. Sister Jonida. But what you said is so true. We must Praise God. forgive and very soon. And I really thank God for this gift I had. I just thank God for this grace He gave me. Yes. Thank you, Jesus. And they say you're shameless, but I tell them no, it's not shameless. It's good in the eyes of God. Oh, एक मिनिट असं होता न्हू even we judge एसो लोक हांवें केलो आमच्या हांव कितें म्हणटा ते खट केल्या देखून तेंचो ते रोखडे हें जात म्हणटाय न्हू आनी म्हणजे हांव म्हाका खट केलो केशे थिंग बोगले वचपाना म्हण एक मायंडसेट आमगे आसता मुगे हाडलोली तेश को ओके म्हाका कोणें हट केलें जाल्यार हांव बोगले देखून वचपाना बट ती थोडी तेंक हट केल्या देखून ती बाट रोखडी इसरताय बट हांव कितें म्हणटा तेंकां चोय तेका लॉस देखून ना तें गेलें एस जाता आमकां बट नो सिस्टरीन कितको सांगिल्लें इट्स दॅट ग्रेस दॅट गॉड हॅज गिवन सो वी हॅव to see through those eyes the again nodrin chopata praise it is that grace We all are not perfect. We are not Yeah. perfect. We all make mistakes. We all have our faults. Yes. Yeah. We can, and in Romans 2, it's very says God says, the word of God says that we cannot judge others. Yeah, Romans 2:1. Cannot judge because God said that even we will be judged when we try to judge others. So we have to do that. And then like about one dress of one girl, and very fast I just the Holy Spirit reminded me, and I changed my language, this thing of talking, and I told my daughter, it's their life. We will not talk about it. Let them, they're happy with those dresses. Fine, let them go ahead, but we are not supposed to talk. And we just cut off the conversation there. Because, it's judging others. We cannot judge others. Because no wonder who is judging us also. Some people must be judging us also. What we do to others, they also do to us. But when somebody, so we must consider everyone as equal. Because Jesus never had all this tendency of there was no discrimination. तो कोणाचे बरे बसोन चेतालो पाट्या बरे देखून and the Jews take my criticize कोताले चुई तो tax players बरे बसोता तो ते यांचे बरे बसोता. But Jesus cannot say because he came for us sinners. He didn't come for the people who are rich. He came for us sinners to save us. To save us, yes, exactly. Praise God. Sogल्या pasote. And I came for those who are sick, not those who are good, This is what Jesus said. आणि फातिमा वाज तुवें सांगिल्लें न्हू इगोर्जीन आतां आम केन्ना कोणूय कसले ड्रेस बी घालून येयले न्हू आम कितें म्हणटाय न्हू फाटल्यान पूण आमी न्हू तेंचे पासत मागपा जाय की तेंगे मन चेंज करून. Exactly. Sister, you must tell them also. Some people you can correct, those who can understand. I tell. Like I will tell what I tell with my love, I'll thank Sogla muge chodu muge chedo eskota, and then I tell them with my affection and love, and they understand. That's the way you should talk. If we talk with them like Raga and Sangile, in us, what do you say that word? I forgot. If it's sarcastic way, when you say in a sarcastic way, to somebody, it hurts. So you must not say in a sarcastic way. You must say it with love. Put the words in love and try to make somebody understand. Jesus Sada, he always walked with the eyes of compassion, and he let us ask for the eyes of compassion and not judgment towards others. नको सिस्टर हरे आता तू म्हणतो तुगे बाब हिंसात ना ओय आमची पासून भुरगीं ना कोण सांग तुका हे खूंय शिकोन येयला एश कोन
ती जाताय पूण ती नकोय कित्याक एक दीस तेंका कळटलें तें सोत म्हणून कसली वस्त अशी Yes. on yeah, praise God. Lord, Praise open their God. spiritual Thank you, eyes. Jesus. Not only our children, all the children of the world. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. फ्लाविया म्हाका आनी एक एग्जाम्पल उगडा आसलो की Sister. केन्ना न्हू म्हणजे कारान हूंय वयताय हूंय आमकां म्हणजे दिश्टी वयताय आमी आनी फाटल्यान न्हू कोण आसताय म्हणजे कारान आनी तेंक घोडें कितें गरज आसतली तेंक बेगीन वचपा जाय आसता न्हू सो ती कितें कोताय आमकां एक पाट म्हणजे फाट मारताय आनी मुखार वयताय मागीर आमकां म्हणजे राग येता म्हणजे ही आनी आमकां फाट मान कित्या वयताय अशें पूण केन्ना न्हू तेंक घोडें हूंय बेगीन पावपा जाय आसता ओ तेश कोन्न मागीर आमी केन्ना वयताय न्हू आनी आमकांय मागीर केन्ना हूंय बेगीन पावपा जाय आसता कोण हॉस्पिटलां बरो ना तेंक हूंय व्हरपा जाय आसता आमी तेंकां ओवरटेक कोताय आनी आम मुखार येताय तेन्ना म्हणजे म्हाका उगडास येता कितें आम तेंक मुटाय आनी म्हणजे कितें आम दुसऱ्यां जज कोताय कंडेम कोताय पूण आमी तेंच कोताय सो वी शूड ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू आणि जज अदर्स चलत्या जिवितानो सिस्टर आम एवरी म्हणजे जजिंग जायत पाट येता म्हणजे वेन वी आर ट्रॅव्हलिंग आतां ते मुळे आनी कोणाक कितें एश कोन्न म्हणजे इगोर्जें म्हळ्यार थिंग जजिंग म्हणजे हे सारकें आमगे तोंडारी आसा तेशें टू जज अ पर्सन टू लेबल अ पर्सन सांगेत बॉलकावांक खबर जालें एक दीस सदांचो सो तेंगे बॉलकांचो गजाल पूण तेजेरूच जाय ती शिकोवप आसता Yes. बॉलकांचो Little things. ती एक खबरांचेर जायत Yeah. In सिरियस small things. शिकवणी येस ही हय जेजून जी गायल्या हितून ती एकदम सिरियस शिकवण आमकां And I लागोन love the verse, no, which you gave, Colossians 3:20. येस आमगे 3, लेसप आसों जाये yeah. कंपॅशन ह्युमिलिटी सोसणीकाय पेशन्स येस Yes. with others yes when Yeah, it clothe comes to yourself. others yes Amen. Praise God. Jesus Karka. Jesu Karka. And also this scripture comes to my mind, like, a tree is judged by its fruits. Praise God. So yeah, Ami Jesu Bharti Mutri, we have to have those qualities because it is the fruit of the Holy Spirit. Je amka love, joy, peace, compassion, kindness, humility. So yeah, praise God. Praise God. ते आम्ही आपणावपाचे आमकां हा ते आमकां दिलो हा बट ते आमी आमी आपणावपाचें. आंगा घाताय ते उजार भाशी करपाचें. रोप घाताय ते भाशी वी हॅव टू पुट इट ऑन वी हॅव टू लिटरली पुट इट Put on the new armor self. of God, Yes, armor of yes, God, yes, Ephesians yes, 6:10. yes, even the armor of God. Yes, praise God. Yes, Thank you, praise God. Jesus. Praise God. That armor of God scripture is very powerful. Amen. Very powerful, very Powerful. important. It Yeah, Very keeps important. you away from everything. Just yeah. say it every day, twice a day. I swear to God, it's so good. It really So keeps us good. safe from everything. Ang And sossegado sa tigim, and the sores. second thing is we should be a dead dog. A dead dog, Die to completely self. zipping Yeah, our die mouth. to We have to self. die daily. Yes, Yes, praise Yeah. God. die daily. Yeah. Why that Praise dog, sister? Just say Galatians 2:20. God. That's Okay. it. Yeah, praise God. Yes, Galatian. Amchea tato Yeah, haunay Christmas o tainchieta. exactly. and last Not a Sunday dead dog. We will compare ourselves to Jesus because we have to Yeah. be his replica, right? Yeah, Yes. we are the imitators of Christ. Ephesians 1:5. we are the ambassadors also so Yes. Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. आणि लास्ट संडे आमी सांगलो तेदो ते साम तेम सिंग केलो जेजून केला कितें कोदींच विसरू नये ते एक रिस्पॉन्स आहा साम इट्स आय थिंक 103 जेजून Psalms केला ते 103 कोदींच विसरू नये Bless Otne the Lord, माझ्या O my soul. सरस्वराची वाकाणी कर सगळ्या मनान काळजान Yeah. सोडून So, त्याच्या आणि पवित्र हांव नावाची वाकाणी कर. जे जेजून आमकां केलें तें आम केन्ना विसरल नाय जाल्यार आम सदां उगडास दवरले जाल्यार वील बी एबल टू बी कंपॅशनेट टुवर्ड्स अदर्स फर्स्ट आम उगडास दवरूंक जाय जेजून आमकां कितें केलें तें तेणें आमकां कितें कोन्न ही लेट गो आमकां कितें कोन्न तेणें जस्ट फ्री सोडलें गिल्ट फ्री आमकां Thank सोडून you. उडयलें हें सदां आम उगडास केलें जाल्यार वील बी एबल टू let go the other shortcomings of other people तेंगे आम तेंके माफ करूंक पावतलीं इग्नोर करूंक पावतलीं
प्रेज गॉड. पूण Yeah. ताका लागून आमी देवान आमकां एकठांय केले न्ही. सो वी वील स्पीक द गॉडली वे एंड आमी एकमुका अपहोल्ड करतली देवा घेवन Exactly. ऐसा ना apply करतो मागीर. Yeah, and we live by Ans- example of Christ, because He lives in us. Yeah. Praise Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank पुन्हा you, Jesus. सगलो तो नियाड आसता जाय तो म्हजे भितर Yes. 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 हांव तेका कनेक्ट आसोंक जाय, हांव तेका उलोवपा जाय. सो वॉट विल बी द आमगे रिएक्शन कशें जावपा जाय, तो आमचे भितर हाचो दुसरो कोण जप्प करून येता तेन्ना दुसरी भाशेन उलयता तेन्ना वी हॅव टू बी सो शुटूक कशे Vigilant. भाशेन होय विजिलंट Alert. अलर्ट. येस, कितकून हांवें तेका रिएक्शन करचें, हांवें केशे भाशेन जबाब दिवचो. So my connection between 24 hours with the Holy Spirit. पळयतात मी राखून घे, पळयतात मी राखून घे. सगलो ते कडेन उलोवन 24 hours 7 जाल्यारूच ते आमकां कळटलें आनी उदी आमकां उडोवंक मेळटली. पळयतात न्हू कितकून वावर करता तो आनी आमकां दाखोवन दिता तो. पूण आमी जेन्ना मागणें करता आनी दिसभर संवसाराचें आहाय तेन्ना तें देवाचें उतर वावर करना. संवसाराचें आसा Thank तेन्ना. you, Jesus. आनी पवित्र आत्मा कितू बरो तो चोय, कितकोन आमकां जाय तेंच काडटा शिकोवप. होय. पवित्र आत्म्यान कितकोन ताका केलें फ्लावियाक. Yes. काल कितें जालें सिस्टर, काल म्हाका एक फंक्शन आसलेलें, म्हणटरी मोकोडे ड्रेसीस आहले ते सगळे मुगे इन लॉ फॅमिलीन ते गायले. म्हणटरी एंगेजमेंट आहलो माय सिस्टर इन लॉ सांज. सो हांवें पळयतात म्या कितें सांग पळयतात म्या म्हाका म्हणलें कितेंय तरी हांगाची घे आनी हितून दी आयज. पूण ते म्हाका म्हारग नाका, पूण ते चीप दी म्हाका, सारकें चीप दी. कित्याक म्हारग तेन्ना काय आनी एंगेजमेंट बरें दी, चीप हय. दी आनी बरें दी. हय. सो दी म्हणलें म्हाका आनी चलया आमी बाजरा वच जाल्यार एक शॉपाचे पॅन्टलून्स वच जाल्यार सारके 4,000 3,000. आनी इतली म्हारग म्हाका नाका, कित्याक बिश्टें तें एंगेजमेंटाक. आनी एक शॉपाचेर गेलें वच जाल्यार थिंगाय तशें म्हारग. ना म्हणलें आतां हांवें सांगलोलें हा कितें म्हाका चीप घे आनी दी म्हणोन. जेजून म्हाका अशें गुंडायलें. ती ब्लावज चोय म्हणो लागलो. ब्लावज चोय जाल्यार 900 भितर आहा. काडलें म्हाका पॅन्ट कशेंय जालें हा, तें ब्लावज घेतलें आनी येतलें. आतां जेजू हातीन हांवें गायला सवाय दी म्हणोन, तो म्हाका सवाय दिता आनी घालता. Wow. See how the Holy Spirit works. He's just amazing. He's just Aye. amazing. पूण आमी तागे मोगान ताका अणभवपा जाय न्ही. नाजाल्यार होय. आमकां कळना तागे आसणें. तेगे आसली कळना. हय. Praise God. Praise God. आणि हांव पवित्र आत्म्या आर्गां दिता. ही टॉपिक तेणे म्हाका सिस्टर फातिमाच्या थ्रू दिली म्हाका टॉपिक. हांव तिका एक दीस उलयतालें, So सो beautiful. ते So थ्रू मेळ्ळें beautiful. म्हाका सिस्टर फातिमा फर्नांडीस. Praise ती हांव God. म्हाका लायन घेता. जेजू कार. Yeah, it's आयची. really beautiful, very practical and very true. And that The is the Holy Spirit is main the judge. topic in our life is need. Yes. Main important is that topic. Our God, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Holy Jesus. Spirit. दुनिया असली नियाड करपा आनी भितर सरपा तुजी सगळीं भुरग्यांक हाड तुजे राज्यांत. Amen. हे सतपण पडोंक. Praise God. Closing prayer करूया. Yes. Hoy, sister. Praise God. Thank you, Jesus. बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. भूमोगाच्या पवित्र आत्म्या, आमी काळजांतल्यान तुका आर्गांनी वाकांनी आनी दिन वाचता. पूण आमचे लागीं आर्गां दिवंक उतरां नात. कशे भाशेन तूं आयज ह्या उतरांतल्यान तुवें आमकां एक एकल्याचे काळजां अदीक उक्तीं केलीं नितीपणान चलूंक. आमी कशे भाशेन, कित्याक जायते फावटी आमी संवसाराचेर आसात खरी, पूण आमी आपलेपणान जियेता जाणो जावनूय देवाचें उतर आमच्या ओतम्यान.
तो दोनी आमी चुकल्या जायते पावटी आणि दोन उतर तुवें आयज आमकां दिलाय शिकून भयणीच्या तोंडांतल्यान त्या दोनी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालून पवित्र आत्म्याक जागृतायेन दवर. सगळ्या वेळार आमकां जागृताय दी तुज्या उतराची, तुज्या मोगाची आनी दर एक शिकवणेची, कित्याक त्याच उतरा वरवीं आमचे बदलप जावन, आमच्या जिविताचे बदलप जावन, आमच्या उतराचे बदलप जावन आनी तें फकत तुज्या मोगान मोग आमच्या काळजान येवनूच ते आमकां बदलप हाडूंक शकता. आनी तेंच बदलप आमचे जिविताचे बदलणे वरवीं दुसऱ्यांनी ते अनुभवूंक शकता दुनियान. तांच्याय जिवितान तुजो मोग अदिकूच तांकां फावो जाता. बाबा ह्या वेळार कितें जायतीं जाणां येवंक मेळूंक ना, पूण हें उतर आयकून तांच्याय जिवितान संतोष, शांती, समाधान तांकां मेळूंक मागता हांव. हें आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. Amen, amen, amen. Amen. Thank you, Amen. Holy Spirit. Amen. Thank you, Amen. Jesus.